धारबंदाडाचो युवा शेतकरी वराज सामंत तेका शेतान नवे नवे प्रयोग करपाचे उमेद तेका लागून तेणे ह्या वर्साक गाजराचे पीक रोयला। हे पीक ऑर्गॅनिक आसा आणि तेजो एक टार्गेट आसा की 10 टन पीक काडपाचें। हो पळय तुमी पळयता गाजराचो प्लॉट खांडग्रस्त भाग आनी खांडग्रस्त चारी सायडल्यान मायनींग एरिया आनी मदींच हो आमचें शेत आसा। हे थंड सारको एक ऑक्टोबरान बी प्लांटेशन केलें हो जानेवारी पर्यंत गाजर येवपाक शकता। एक 6 म्हयन्यां भितर हरशीं 6 म्हयन्यां ताका हे 6 म्हयन्यां भितर तुमी रोवपा जाय तो केन्ना म्हणजे नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी तेच्या नंतर तो रोवन उपयोग ना कित्याक तो एब्सोल्युटली फेल जाता। अबावट 10 टन तरी हे धरला टार्गेट की 10 टन तरी येवपाक जाय आज आयची हे पळयली जाल्यार। अबावट सगळे टोटल ड्रीप आनी 90% तो ऑर्गेनीक ताका हांवें काय कॅमिकल स्प्रे ना नाल्यार एब्सोल्युटली कांय ना बाकी फक्त हे केल्लें हांवें कोंबडे खत आनी शेण इतल्याचेर हो प्लॉट। शेती खात्यान खंय ताची दखल घेवन ताका स्पॉट प्रायज दिला। गव्हर्मेंटान आमगे दखल घेतली हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान की एक शेतकार रोयता युवा कोण तरी तेंच्यांनी रेट दिलो गाजराक आमच्या 15-20 दीस जातले। 15-20 दिसान तो मार्केटान एवेलेबल म्हणजे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटा थ्रू हॉर्टिकल्चर स्टॉलाचेर एवेलेबल जातलो। गोंयच्या युवा शेतकऱ्यान कोणा कडेन समज जमीन आसा थोडी फार एक 5,000 सुद्दां कित्याक जायना तेणें एग्रिकल्चरान देंवचें कितें रोवचें वेजिटेबल एनीथींग तुका आनी ते गव्हर्मेंट जॉब बी करपाक गरज ना। स्वता तूं स्वता पांयाचेर उबो रावपाक शकता कोणा हाता सकयल तुका काम करपाक गरज ना। ताच्या ह्या उपक्रमान तांचो शेतकार बापूय खुश। हें जें गाजराचें आज पीक आसा तें म्हाज्या चल्यान केलां फुडाकार घेवन आनी हेजे खातीर हांव खूब खूश आसा कित्याक तो एग्रिकल्चराक हें जालो टर्न जालो नाजाल्यार खंय तरी आपल्याक नोकरी पळय म्हणून नोकरी फाटल्यान गेलो ना आनी एग्रिकल्चराक आयलो म्हाजे फाटल्यान। प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील।